Purnima Mahotsav 2026 is being celebrated in the divine presence of His Holiness Rishivar Shri Kirit Bhaiji. Join us for an evening of devotion, spiritual wisdom and divine blessings on Thursday, 16th July 2026 from 5 p.m. to 8 p.m. at Ravin Bhavan, Madgaon, Goa. Organized by Tulsi Parivar Goa, everyone is warmly invited to be a part of this sacred celebration. नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडता आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो मुळगांव शिवोलकर वाडो वाठारांत कार आनी 2 मोटरसायकली मदीं जालो अपघात 2 जाण जाले गंभीर जखमी कासावले जुबिली हॉला लागसारचो रस्तो जाला एक्सिडेंट प्रोन झोन दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं सुरक्षेचे उपाय लावचे चालीक समाज वावरपी तशेंच पंच वांगड्यांची मागणी मडगांवां एका भांगराच्या दुकानाची फटीची नेफ्ट स्क्रीनशॉट दाखोवन 3.56 लाखांची जाली फटवणूक ह्या प्रकरणात मडगांव पोलिसांनी गुन्यांव दाखल करून फुडलो तपास केला सुरू मेगा प्रकल्पाआड कारापूरच्या लोकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर केल्ले आंदोलन म्हळ्यार गोंयची बदनामी आनी ताचे फाटल्यान आसा राजकारण म्हणटात दामू जाल्यार दामून केल्ले वक्तव्य म्हळ्यार कारापूरकारांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न म्हणटा राजेश पणजूंचे जिल्हा पंचायत वांगडी नारायण लाडू मांद्रेकार संवसाराक अंतरले कासाच्या आताकांत मांद्रेकार हांकां आयलें मरण आणि सुमार 15 दीस जाले दिवजाच्या बड्डे वाठारांत फुटल्या उदकाची पायपलायन दर दिसा शेकड्यांनी लिटर उदकाची चल्ल्या नाशाडी थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को आता खबरो विस्तारान मुळगांव शिवोलकार वाड्यावेल्या रस्त्याचेर कार आनी 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटरसायकलीक धपको दिल्या उपरांत कारीचो लायटीच्या खांब्याक धपको बसलो अपघातात कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालां दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो दिवचल असनोडे ह्या मेन रस्त्याचेर मुळगांवच्या शिवोलकर वाड्याचेर हो अपघात घडिल्लो आसा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात बुधवारा सकाळी 9 वरांचेर घडिल्ल्याचें कळटा हो अपघात नेमको कसो घडलो ते कळपाक मार्ग ना मात एक जी 4 व्हिलर आसा जी दिवचलच्यान असनोडेच्या दिकेन वताली ती 4 व्हिलरीन सरळ उजवे सायडीच्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान ती जी 4 व्हिलर आसा ती पुरायपणान फुडले वटेंतल्यान काबार जाल्ली आसा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण थंय आनीक 2 मोटारसायकली पडिल्ल्यो आशिल्ल्यो एके मोटारसायकलीचे तर फुडले व्हील लेगीत तुटून पडिल्ले ह्या अपघातात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात ज्यो मोटारसायकली आसात ताचे वयले 2 जाण दोनूय मोटारसायकली वयले मेळून 2 जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा जाल्यार जे मोटारसायकलीचे व्हील सुटला ते ती मोटारसायकल चलोवपी जो आसा ताचो एक तो गंभीर जखमी जाला आनी ताचो एक पाय मोडिल्ल्याचें कळटा हो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक स्थळा वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्यो मोटारसायकली आसा त्यो असनोडेच्यान दिवचलेच्या दिकेन येताल्यो आनी जी 4 व्हिलर आसा तिणी ओवरटेक करतना ह्या मोटारसायकलीक धपको दिलो आनी उपरांत लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको दिलो ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच दिवचलचे पुलीस घडणूक थळार पाविल्ले आसा घडणूक थळाचो पंचनामो लेगीत केल्लो आसा जे जखमी जाल्यात तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात आनी तांचे विशीं अजून नेमकी म्हायती मेळूंक ना गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत
कांसावले जुबिली हॉला लागसारचो रस्तो ॲक्सिडेंट प्रोन झोन जाला. नवो हॉटमिक्स रस्तो जाले उपरांत मडगांवच्या दिकेन वचपी चडश्यो गाडयो ह्या रस्त्याचो वापर करतात. ह्या सुवातेर झाडां वाडिल्ल्यान मुखावेल्यान येवपी गाडयो दिसनात, तशेंच रस्त्यांचेर देवती आशिल्ल्यान अपघाताचो धोको वाडला. देखून दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं थळावो आमदार तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान सुवातेची पळोवणी करून सुरक्षेचे उपाय चालीक लावचे अशी मागणी समाज वावरपी रॉकेझिनो डिसोजा तशेंच पंच वांगडी जिम डिसोजान केल्या. पळयात. हे जुबिलेट मॉल आणि हिंगा जायते हे जाताय इव्हेंट्स जाताय आणि मागीर ते काजरां आनी कितें जायते ट्रॉफीक आसता. आतां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार तुमी पळयलां कांसावली पयली रोड हो आतां हॉटमिक्स गायला आमचे ऑनरेबल MLA आनी ट्राफीक सगळें येवदान येता. आतां फ्रायडे सॅटर्डे हिंगा 2 ॲक्सिडेंट जाले. हांव तुमकां हें दाखयता. आनी आमचो पंच बाब रेमेज वेलसांव पंचायताचो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो, बाबरे म्हणलें हितून चडूय झाड मार आमच्यान काडर गेला आनी थंय झाड मारली म्हणजे लोकांक हें जायत न्हू, ऑबस्ट्रक्ट जायत न्हू. पूण आतां चोयल्यार आतां आनी एक जाता आसलो तुमी चोयला. सो हिंग कितें जाता आतां हो जॉयंट आहा पळय तो हांव आय एम नॉट एक्सपर्ट. आतां आमी MLA दाखयला. MLA म्हणटा आमी ताबडतोब हेचे सोल्युशन घेता. PWD सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे येयल्ले, दोगूय सरपंच येयले, वेलसांवचे सरपंच येयली, कांसावलेचे सरपंच येयले. आतां हांव मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार हाडटा आनी सांगता कितें तरी हेचे स्टेप घे. थोडे म्हणटा आतां हेची स्ट्रेट येता, ती गाडी स्ट्रेट येता, आतां वयली स्ट्रेट येता आनी हिंगा एक्सिडेंट. आतां हेजें सोल्युशन कितें हेचें आतां कोण रावपाचें कोण हें करपाचें तें. सो हेजें आमी कितें म्हणटा मनीस वर पासून आमी रावचे. आतां 2 ॲक्सिडेंट जाले, दोनूय ॲक्सिडेंट मेजर ॲक्सिडेंट आनी हेच्या फुडें थोडे 6 म्हयने पयलीं 4 म्हयने हांव तीन ॲक्सिडेंट जावन तीन मनीस मेलो. मागीर ते आतां कितें म्हणपा लागले हांव हॉट मिक्स केलो आमकां लोक फस्ट वयता. आतां हॉट मिक्स केल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम, दुसरे रोड होल पळय जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम. सो हितून सोशल लोकांक एकठांय जावपाक जाय, कितें तरी सोल्युशन काडपाक. सगळे MLA करतलो, पंच करतलो, सरपंच करतलो, सोशल तुमी आमी गांवचे लोक आहाय एक बसया, डिसिजन घेया कितें करपाक जाता आनी मुखार व्हरया, पंचायता मुखार व्हरया, MLA मुखार व्हरया आनी कोण घेया. लोकांक जीव वयतलोच न्हू. तुका तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हें दाखोवपाक सोदिता की हेचे आमच्या MLA कडेन हांव रिक्वेस्ट केलो, बाबा अंतरवाजा कडेन हेचें कितें तरी सोल्युशन काड. आनी हांव जाणा तो आपल्यागे कितें काम सांगितलें जाल्यार तो ताबडतोब आपण आपल्यागे एक्शन घेता. तो आपल्यागे मिडियाचेर येवन तो दाखयना. पूण हांव ताका आज मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हेजेरूय कितें इश्यू काडचो ना. तुमच्या हाटल्यान ऑलरेडी दाखयता देवादानसून व्हेकल सगळी आतां हॉटमिक्स जाले उपरांत सगळी ट्रॅफिक येवदां येता. आनी सॅटर्डे संडे 2 ॲक्सिडेंट जाले आनी दोनूय मेजर ॲक्सिडेंट जाले. कित्याक सॅटर्डे एका नासलो संडे क्रॉस जाता तेन्ना पावला आनी ताका आमचे बाबरे विचारलो ताका 108 आनी ताका रोखडो ॲम्बुलन्सान तेन्ना जावन ताका शिफ्ट केलो. पूण आज सांगितलें तशें करून कोणाचो जीव वच पासून आमी रावचे न्हू. आज आमी डायरेक्ट MLA कडेन उलयला. MLAनी आज आपण हे जे कितें थाराव घेवपा तो सांगितला प्रयत्न करपा. कित्याक आज आमचो बाब रेमेत जायती ग्रास आखें वाडोवन तें सायड डेकीन आहली. देन डॅडीन ताका रिक्वेस्ट करून तें आखी सायड देखून तातूंत गेलो. दीस राती तो भोंवत आसता, कोणाकूय केन्ना कितें आतां रोखडो पावता. पूण आमचे MLA भाशेन तोय केन्ना मिडियाचेर सोदना, उलोवपाकूय सोदना. पूण आपणागे काम सोदाचें आसता देखून हांव बाबा रेमतेकूय खेळटा तांचे बरो कर म्हणटा कितें आमचें कितें आकांत रोखडो पावता.
मडगावच्या न्यू मार्केट वाठारातल्या भांगराच्या दुकानात 3,56,000 रुपयांची फटवणूक जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. गिरायक आशिल्ल्याचे नाटक करपी मनशान फटीचे नेफ्ट व्यवहाराचो स्क्रीनशॉट दाखोवन भांगराची सर्वय ताब्यात घेतली आणि दुकानांतल्यान पळ काढलो. हे संबंधी मडगाव पोलिसांनी केस नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. मेगा प्रकल्प आड कारापूरच्या लोकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर केल्ले आंदोलन म्हळ्यार गोंयची बदनामी आनी ताचे फाटल्यान राजकारण आसा. हे भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी केले वक्तव्य म्हळ्यार कारापूरकारांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचे म्हणयारे राजेश कळंगूटकार हांणी म्हणलां. दामू नायक हांणी कारापुरा वचून आंदोलन करपा खातीर दिल्ली कित्याक वचचें पडलें तें कारापूरच्या लोकांकडल्यान जाणून घेवचें अशें कळंगूटकार हांणी मागलां. मुख्यमंत्री आणि ते सहकारी योग्य प्रकारे ताजेर तोडगो कितें आसता ताजेर काडटले. लोकशायेनी भितर सगळ्यांकच अधिकार आसा, पण विरोधा खातीर विरोध करप हेंय तितलें जावं नये हाची सगळ्यांनी दखल घेवंक जाय. आणि म्हणून तातूंत भितर जे योग्य आसा की कितें अयोग्य आसा हाची शहानिशा सरकारान करपाक जाय. सरकार ते बरे भशेन करतात, तातूंत भितर योग्य ते निर्णय घेतले. गोंयचें नांव देशान सगळे जगार सगळे कडेन सर्च केले बरोबर तुका पयलें नांव गोवा येता. टुरिस्टीक बरें डेस्टिनेशन, थंड हातूंत भितर कितें म्हणटात ते हॉलिडे डेस्टिनेशन बी म्हणून आनी सुशेगाद गोवा बी म्हणून तांकां पाड जाल्लें जाय म्हणून ते थंय वचून करतात न्ही. ताका थंय म्हणजे तांकां थंय वचून ते एक नॅरेटिव्ह तांकां एक फिक्स करपाक जाय. नॅरेटिव्ह फिक्स करतात तांच्या दृश्टींतल्यान की नॅशनल लेवलाचेर ताका दिलें की गोंयच्या नांवाची बदनामी किंवा आमी कितें तरी करतात अशें दाखोवपाचें आसा. तितलेंच आसा, सगळें तें राजकारणच चलता. सो ताजेर हांवें उलोवप बरोबर येवचें ना. तुमी मुख्यमंत्र्याक हाच्या संदर्भांतल्यान विचारात, कारण त्या संदर्भांतल्यान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य उत्तर दितले. आझाद मैदानाचे शेकड्यांनी लोक आनी त्यो ज्यो आमच्या कारापूर गांवांतल्यो ज्यो सातेरी आसात त्यो थंय पावच्यो नासल्यो. एक तुमकां प्रश्न आसा की तुम्ही जे हे लोकांच्या भावनांचो जी फकाणां करतात, लोकांची जी चेष्टा तुम्ही चलयल्ले आसात ती बंद करात. कारण कोण बेकार ना थंयसर 100 दीस वचून बसपाक, आपलो काम धंदो आनी आपलें सगळें सोडून थंय वचून बसपाक. ल्हान भुरगीं ती जाणटी पर्यंत थंयसर उपोशण आंदोलन करपाक बसलेलीं आसात. तुमच्यो भावना मेल्ल्यो आसात. आनी उलट ह्या विशयाचेर वेगळ्या पद्धतीन ऍड्रेस करचें सोडून तुम्ही सांगतात की हे जे चल्लां ते पॉलिटिसायझेशन चल्लेलें आसा म्हणून. आतां तुमकां लज दिसपाक जाय आसलेली. अरे ह्यो आमच्यो गोंयचे लोक, हे गोंयचे स्वाभिमानी भूमिपुत्र, हे तुम्ही त्यांच्या बद्दल जर अशे जर उच्चार करता आसत जाल्यार खरें म्हटल्यार तुमची म्हाका जाल्यार कीव येता. राग येवच्या पेक्षा कीव येता. चडू मद आसचो न्हू, माज मनशाक जास्त आसचो न्हू. जेन्ना योग्य वेळ येता तेन्ना योग्य निर्णय देव घेताच आनी ते बीन जातलेंच. तशे उच्चार करूं नाकात. तुमकां जर खरीच जर त्यांच्या बद्दल भावना आसा, खरें जर त्यांच्या बद्दल आपुलकी आसा जाल्यार हांव विनंती करता भारतीय जनता पक्षाचे जे स्टेट अध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी तांकां वचून कारापुरा वचून मेळचें, त्यांची विचारपूस करची आनी तांकां विचारचें की तुमकां जंतर मंतराचेर कित्याक वचचें पडलें. आमी हांगासर गोंयांत आमचें सरकार नासलेलें काय म्हणून विचारचें. मुद्दामहून नाक दाबून तोंड उगडपाचो प्रयत्न करूं नाकात. एक गोष्ट लक्षांत दवरात. हणजूणचे जिल्हा पंचायत वांगडी तशेंच भाजप कार्यकर्ते नारायण मांद्रेकार संवसाराक अंतरले. मंगळारा सांजे मांद्रेकार हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. तांच्या अचकीत मरणाक लागून हणजूण मतदारसंघात दुख्ख पातळ्ळां. दुःखद गजाल आमच्या गांवांत घडलेली आसा. खरें म्हटल्यार उलोवपाक शब्द ना. आमचो मित्र बाब नारायण मांद्रेकर जो अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जिल्हा परिशद मेंबर आसलो तो आज आमच्या मदीं ना. सांजचे 7:30 वरांचेर सुमार आमचें जे देवूळ आसा कुट्टेश्वर देवस्थान थंय तो सदांच आरती करतालो. त्या आरती सोंपोवन तो खंयच्या तरी एका हॉटेलान च्या पिवपाक गेल्लो. थंय सडनली तो कॉलेप्स जालो आनी
खरें म्हटल्यार सांगपाक उतराना तो तेजे थंय आमच्या मदीं तो आज ना. हांव मागता की तेज्या आत्म्याक शांती मेळची. एक असो मनीस जो सदांच सगळ्या लोकां बरोबर आसतालो. खंय तरी पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसून सुद्दां आमी सगळे एकामेकाक हडकून मेळोन मिसळून सदांच आसताले. लोकांच्या गरजेक सदांच पावणारो असो मनीस आज अकस्मात रित्या आमच्या मदीं ना जाल्लो आसा. हांव मागता देवा कडेन की तेज्या आत्म्याक शांती लाभ. फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत उदकाची नाशाडी चालू आसा. भर रस्त्याचेर उदकाच्या पायपलायनीक गळटी लागल्या. पायपलायनीक लिकेज जाल्ल्यान दर दिसा शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवन ताची नाशाडी जाता. पळयात. एके वटेन कांय वाठारांत पिवपाच्या उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचे पडटा. मात दिवचलचे भर मेन रस्त्यार उदक व्हांवून वतानाय दिश्टी पडटा. 15 दीस जाले तरी पायपलायनीची दुरुस्ती करपा कडेन कोणाचेच लक्ष नाशिल्ल्याचेय कळटा. ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. ह्या बेजबाबदारकेक लागून थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या कामा बाबतीत हुस्को उक्तायला. आणि इथे बोर्डे मेन रोडवरती एक पाण्याचं पाईपलाईन जे आहे ते पूर्णपणे 15 दिवस झाले ते वाहत आहे, तुटलंय. त्याच्यावरती काही लक्ष दिलेलं नाही आहे आणि पाऊस पडल्यामुळे ते कळतही नाही. तर आता 2-4 दिवस जेव्हा पाऊस बंद झाला आहे तेव्हा कळतंय की ते पाणी साठून राहिलं आहे. तिथे खड्डा झाला आहे. त्या खड्ड्यात जे पाणी साठलं आहे त्या पाण्यामुळे काही कळणारही नाही आहे. बाईकवाले येऊन कसे पडू शकतात किंवा काय होऊ शकतं. प्लस पाण्याचा एवढा निचरा होतो आहे की पाणी आपल्याला मिळत नाही आहे, तर ते पाणी तिथे फुकट चाललं. तर PWDवाल्यांनी जे काही काम केलं आहे किंवा काही त्यांना जर समजतं आहे की पाणी वाहतं आहे तर त्यांनी ते लवकरात लवकर येऊन काम पूर्ण करावं आणि ते जे वाहतं आहे ते पाणी बंद करावं आणि तिथला पाण्याचा साठा विसरला की तिथे कळेल लोकांना की निदान खड्डे आहेत तर त्या खड्ड्यातून जाण्यापूर्वी साईडने जावं किंवा ॲक्सिडेंट होऊ नये याची काळजी घ्यावी. सो प्लीज लवकरात लवकर ते पाणी बंद करा, काहीतरी त्याची सोय करा. लेकिन पानी का छींटा पड़ता है, पीने वाला जाता नहीं है. बच्चा के स्कूल का टाइम में पानी का छींटा पड़ता है और कि जो निकलता है मजदूर वही सब दिक्कत पड़ता है. कितने दिन से चालू है? ये हो गया आपको 15 से 20 दिन होगा. 20 दिन हुआ ये चालू है. हाँ चालू है ना. ऐसा 20 दिन से चालू है. पानी का कोई देखने वाला नहीं. रिपेयर भी नहीं करते? नहीं, रिपेयर करा था. एक में सीमेंट डाला था, सीमेंट से उखड़ गया. सीमेंट उखड़ गया. सीमेंट से फिर पानी जगह आने लगा. देखो दूसरा जगह आने लगा पानी. उधर छोड़ के इधर से पानी निकलने लगा. जो पाइपलाइन में फॉल्ट है? हाँ पाइपलाइन में फॉल्ट है. इधर भी जाता है तो पानी इधर भी कभी ऐसा. तुम इधर रेंटेड रूम पे रहता है? हाँ रहता है. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. गोळेवखदा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणात खापो गुन्यांवकार अटालाचो कनिश्ठ न्यायालयान मंजूर केल्लो जामीन उच्च न्यायालयान रद्द केलो. सरकाराचे वकील ॲडव्होकेट सोमनाथ करपे हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उच्च न्यायालयान कनिश्ठ न्यायालयाच्या आदेशाक कुशीक दवरून ही केस परतून NDPS खाशेल्या न्यायालयात नवी सुनावणी खातीर धाडल्या. खाशेल्या न्यायालयान एका म्हयन्या भितर नव्यान निर्णय दिवचो अशे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. नव्या जामीन अर्जांचेर निर्णय जाय मेरेन अटालाच्या स्वातंत्र्याचेर कसलेच निर्बंध घालचे न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. मंगळारा मोले चेक पॉइंटाचेर एका गाडयेंतल्यान सुमार 100 किलो दुबावित गोमांस पुलिसांनी जप्त केला. ह्या प्रकरणात ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला आणि पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. मास धरलेले हे मित्तलाला प्रॉपर्टीन. ह्यात थंयच्यान सगळे काबार जाले. रोड ब्लॉक केलो. सगळे आख्खे गोंयचे आमचे बजरंगी एक जाले, गांवचे लोक एक जाले. थंयच्यान आमकां कितें आतां तरी बंद जाले आसतले म्हणून आमकां रस्त्यार देंवचें पडचें ना. पण आयज आमकां फोन येयलो अशें की लोकलांनी हांगा परत आनी एक गाडी जाली. ती बी सेम ते मित्तलाला प्रॉपर्टी सायडींतल्यान ते चोरेच्या वाटेन तशें क्रॉस करून ही गाडी खाली करून थंयच्यान ते बायकार मास घेवन मुखाल्ल्यान भायल्या भायर हे अशें व्हरप कितले सांच्यान तेजे चालू जातले काय आयज हे आमच्या भाई कडल्यान कळ्ळां. सो हेज्या मुखार आमकां सारकें अलर्ट रावचें पडलें.
आमी ह्या घाटाच्या रोडान फुडें वयताले मोलेच्यान एक 1.5 किलोमीटर मायस रोड आहा थंय वयताले तेन्ना ही गाडी थंयसर उबी आशिल्ली एक आनी तेजे सायडीन आनी एक 2 व्हिलर आशिल्ली म्हणून आमी थंय गाडी उबी केली आनी म्हणलें मातसो आमकां तांकां पयलींच्यानूच दुबावलो आमचेर तेंचेर आमचो म्हणून आमी उबी केली आनी तांकां विचारलें की कितें करता काय म्हणून ना म्हणपाक काय ना बिश्टें रावल्या म्हणना फुडें आमी मोटरसायकलीचेर कितें आसा पोटली कसली आसा काय म्हणून विचारली जाल्यार तो म्हणपालो म्हाका तो बैलाचे रेड्याचें मांस आहा म्हणपालो भितर रेड्याचें मांस आहा म्हणना फुडें थंयसर नेटवर्क ना त्या प्रॉब्लमाक कोणाक हांगसर फोन करपाक मेळना पुलिसांक किंवा कोणाक फोन करपाक मेळना म्हणून थंयसून प्लेनाचेर येवन हांगसून एक हवालदार कोण काय PC कोण आशिल्लो ताका घेवन वचोन तांकां ते दाखयलें थंयसर ते नंदरण गांवान पयलींचो गांव आशिल्लो थंय ती गेट आसा थंयसरूच ती गाडी हाडली स्पॉट भितर घातलेली गेटी भितर गेटी भितर नाशिल्ली गेटीच्या भायर आशिल्ली गाडी पूण एक कोण तरी तांगेलो एक जाण एक आसा व्हडलोसो तो व्हडल्यान उलयता की तुजें कितें आहा तें सेटलमेंट करया म्हणून आमी तुका कोण शामील आसा हांगा तो सांग म्हणून सांगलें कोण आसा तो सांग म्हणून आमी विचारता म्हणटा ताका ना म्हणपालो तो तेजें नांव आमी सांगपाक शकना म्हणपालो पूण स्पॉटाचेर जेन्ना विचारलें तेन्ना म्हाका तो म्हणपालो की तुगेलें कितें आसा तें सेटल करया म्हणून कळ्ळें न्हू तुगेलें कितें आहा तें सेटल करया म्हणून कित्याक आमी हिंदू आमी ह्या हितून तुम्ही कितले जाण आशिल्ले ते गाडयेन 3 जाण जेंट्स आशिल्ले आनी एक लेडीज आशिल्ली ते कोण आयवो बिवो जे कोण पुलीस थंय केसी सांबाळटाले तेंच्यानी पयशे घेतले आनी तांकां काडल्या भायर त्या मित्तलाक म्हणटात आनी अजुनूय तेजे पळय धंदे चालू आसा हे मित्तलाचेच धंदे तेज्याच रस्त्या वयल्यान गाडी कशी वयता ते परतून आतां बायकान आतां चालू केले तेंच्यांनी आनी हेंची नजर खंय आसा तर आनी पुलीस कितें एक्शन घेता तर तेजेर आतां तुम्ही ह्या संदर्भात जे संदीप निळमाणकर तुम्ही कितें एक्शन बी घेवपा खातीर पत्रव्यवहार करता आतां सगळे भुरगे मेळून पत्रव्यवहार करतले हांव बजरंग दला कडेनूय मागता की निंबाळकराचेर कितें ती एक्शन घेवपाक जाय म्हणून पुलिसान परतून घालपाक जाय म्हणून बरोवन घालपाक जाय म्हणून सारकें आनी आमी लोकल भुरगे आहा ते घालताले तेजे कडेन बरोवन पुलीस स्टेशनार परतून तेजे हे करपाक बरोवन दितले पळय बाकी कडेन सगळ्या बॅन आसा गोवा गव्हर्मेंटान आमचे बीग कॉम्प्लेक्स हे केल्ले आसा अशें कांय ना की आमी टोटल बॅन करूं ना जे कोणाक गोमांस खाता तांकां खातीर आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान हें केलें आसा इतलें आसून जर भायल्यान येता जाल्यार गव्हर्मेंटान तेजी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें हेच म्हाका म्हणणें आहा आमी जे गाडये सकट कोण हाडटा पळय तांकां सोडचे ना आनी हरशीं म्हणून आतां 3 जाणांक धरला पळय तांकां आमी कशेंच सोडूंक दिवचे ना आनी कोर्टानूय प्रोड्यूस करूंक दिवचे ना तेंच्यांनी टोटल ह्या हितून लोकल कोण मनीस आहा भायले कोण मनीस आहा कोण दबाव आहा हे सगळें आमकां कळपाक जाय इवन पुलिसाचेर सुद्दां कोण दबाव घालता कित्याक घालता हो सगळो हो खुलासो जावंक जाय आनी गोंयभरच्या लोकांनी आयकून घेवपाचें मोले हायवे म्हणटा ते बंद करतले आमी हेच्या फुडें 1 किलो सुद्दां गोमांस दिसले आनी थंय कितें आहा पळय हांव पंचायती कडेन शॉर्टकट वाट हांव पंचायती कडेन सरपंच आसा आमचो बाब की थंय एक सर्वे लायन CCTV कॅमेरा लावपाची गरज आहा अत्यंत आनी ती लावंक जाय त्या थंयच्यान भरपूरशे येता ते पळय स्कुटर घेवन येयल्ले म्हणून आयकोंक येयला नमस्कार आमी मोल्या चिकनाग्यार आसा ज्या जाग्यार आज बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी इको वाहन थांबोवन तेका गाडी हाडून पुलिसा स्वाधीन केल्ली आसा आनी तितून गोमांस जवळ 100चे वयर किलो गोमांस हांगा धरलेले आसा संबंदीत जे आसा ते हांगा फोंडेचे बेपारी आनी तेंचे बाकीचे सहकारी हे हितून गुंतलेले आसा आनी तेजे बरोबर एक महिलाय हांगा तेंचे वांगडा आसली महिलेन हांगा पलायन केल्ले आसा महिलेची चप्पल बी गाडयेकून आसा आनी महिलेचे शोधात आतां सध्या पुलीस आसा हेंकां तिगांकूय हांगा ताब्यान घेतलेले आसा आनी हे गोमांस जे आसा ते आमचो एनिमल हजबंड्रीचो डॉक्टर कृष्णा गांवकर हेणे हांगा तेजो पंचनामो करून हांगा हे बैलाचें मांस म्हणून तेणी सांगलेलें आसा आतां सद्याक तांकां अशें येता हांगा बजरंग दलाचे जे कार्यकर्ते आसले हांगा दोनी झेडपी धारबांदोडा आनी सावडेची झेडपी हांगा दोगांय झेडपी हांगा आसलेले जे हिंदू म्हणून ते हांगा हजर आशिल्ले आनी तेणी सांगला की जो हांगा पनिशमेंट आसा तांकां जेन्ना कोर्टान प्रोड्यूस करता 100, 150, 200 हे फायन पडटा तांकां तेन्ना ती सरकारान ही फायन वाडोवची तेणे करून असले जे हे आसा बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक ते बंद जातले अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक TV खातीर मुलेच्यान एकनाथ खेडे दोनापावला फामाद जेटीचेर रामचंद्र मार्टिन्साचो एक सादो कुहू कुहू आवाज मूठभर कड्डणा आनी खिणा भितर पारवे मळबांतल्यान सकयल रामचंद्राची ही दिसपट्टी आवड ताच्या खाशेल्या आपोवण्याक लागून दर दिसा आपल्या भोंवतणी जमपी पारव्यांचे कळप तो ओढून घेता हे असामान्य दृश्य पर्यटकांक मुखेल आकर्षण जाला सोशल मिडियाचेर पळयल्ले व्हिडिओ परस लायव्ह कुहू कुहू आवाजान पारवे सकयल येता ते पळोवप तो एक खऱ्या अर्थान जादूचो अणभव अशें पर्यटक म्हणटात
ही सध्या येता हिंगा हो सद्दां येता येस हांवूच भोंवता करेक्ट या नायस आपयता कू 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 सद्दां येता हो येता कूर कूर करून रामचंद्र मार्टिन्स धनपावला सिंगम प्लेस उसका गाड़ा है साई सागर। तुमको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हम जा रहे थे यहाँ से, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या टाइमिंग कितनी अच्छी है इनकी, ट्यूनिंग कितनी अच्छी है आपस में इनकी, बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ पे बैठे थे, सर ने आवाज लगाई तो सारे वृक्षों से ये कबूतर सारे यहाँ पे आ गए। ये हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। इंस्टाग्राम में देखी थी जैसी चीजें, ये आज लाइव देख रहे हैं। तर आम्ही आयिल्ले दोनापावल स्पेशली पळोवपाक जी पिजन्स जो आमचो भाव हांगासर आसा तो फेवणी मारून हे सगळ्या पारयांक आपयता आनी कशी तेज्या एका उल्यान ती सगळी सकयल आयली आनी कशें ताका हावड लोक घालता ते तुमी पळयले। हे जावन आसा एक युनीक जी आमकां गोंयकारांक थोडी खबर ना ती आयज आमी हांगासर पळोवन तुमच्या मुखार दवरली की ही पिजनां जे ताच्या एका उतराचेर ती कशी धांवन येता ती। सोनसोड्यार 10 टीपीडी गॅसिफिकेशन प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेचेर काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनो आणि गंभीर प्रश्न उपराशीत केल्या। हो प्रकल्प सुक्या कोयराचेर दावो केल्ल्या प्रमाण प्रक्रिया करिना अशें सावयोचे म्हणणे। या प्रकल्पाच्या 5 वर्सांच्या देखरेखी खातीर 7.5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या। प्रकल्पाच्या कामकाजात चड पारदर्शकताय हाडची अशी मागणी सावयोन केल्या। ऐकात प्लांट गॅसिफिकेशन प्लांट म्हण हें केल्लो एप्रील म्हयन्यात 79 डेज जाले हो इनॉग्रेशन केलें। चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आनी सामकें व्हडलें सगळें हायफाय आसलें तितलें हांगा इनॉग्रेशन आयिल्लें आनी एज पर स्पेसिफिकेशन कंपनीचें स्पेसिफिकेशन एनावन्स केल्लें ते प्रमाणे दिसाक 10 टन हो ड्राय वेस्ट आसा तो कांय डिस्पोज करपाक जाता डिस्पोज लासता ते आनी 10 टन सपोज डिस्पोज जालो जाल्यार 500 kg फ्लाय एश तयार जाता। सो आज 78 डेज सपोज जाले जाल्यार टोटल फ्लाय एश जावपाक आशिल्लो 55,000 kg। सो आमकां जो दिसती पडटा तो फाटल्यान आसता आनी वॉट इज 500 kg म्हळ्यार कितें एक वॉल्यूम लोकांकूय एक रियलायज जावपा खातीर 500 kg फ्लाय एश तो लूज आसता म्हळ्यार एक 700 लिटरां उदकाची टांकी तेजी सायज विज्युअलायज करा आनी तुमकां कळून येतलें की तितलो सुमार दिसाक वेस्ट तयार आय मीन फ्लाय एश तयार जावपा जाय। सो हांगा 78 तसले 700 लिटराचे टँक्स भरपा सारके हें आसपाक आशिल्लो फ्लाय एश आसपाक आशिल्लो तो हांगा ना आमकां क्लियर दिसता पडटा समजलें। सो हेजो एकूच कन्क्लुजन जाता की हांगा 10 टन पर डे डिस्पोज जायना। हाजे इटी जाता म्हणटा ते ब्रिक्स करता म्हणटा ब्रिक्स कंपनी करना म्युनिसिपालिटीन करपाचें म्हणटा हाजे कसले सुमार ब्रिक्स जातले ते आमकां कळना। सो हें परतून सेग्रिगेशन करपा जाय तेजें फायन मटेरियल काडपाक तितून सिमेंट मिक्स करून मागीर तेजें ब्रिक्स करपाचें हें अशें समजलें। सो हें आनीक प्रकरण आनी मागीर तें सेग्रिगेशन केल्या उपरांत जो वेस्ट उरतलो तेका तो डिस्पोज करपाक आनीक प्लांट जाय पडलो। सो एक कसले सुमार गोड बंगाल आहा तो सामको दिसून येता 7.5 crores ह्या प्लांटाक म्युनिसिपालिटीन 7.5 crores कितें पे करता टोटल इन्क्लुडींग मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन टोटल 7.5 एक वर्स ना टोटल 5 वर्सां। आमकां फक्त लोकांक जागोवपा जाय मडगांवकारां स्पेशली तेजे भायर आख्या गोंयच्या लोकांक की तांचो टॅक्साचो पयसो कशे भशेन हे आमचे ऑथॉरिटीज इनवास करता ते आमकां दाखोवपाक जाय आनी तांकां जागे करपा जाय बाबा तुमकां टॅक्स हें वाडत रावता कारण कितें हे भाशेन इनवास जाता टोटल लूटमार थोडा कांयच पडना की हें सारकें चलता काय ना इनॉग्रेशन केलें फीत कापलें गेलें सगळें घरा न्हिदलें आनी हेजे उपरांत कांयच ताजेर फॉलो अप ना। आमी डिमांड करता की हें सारकें चलता वा ना तें पयलीं सद्या तेजो रिपोर्ट घेवचो। आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श
तुमच्या खातीर. आम्ही लढतात